म्हजें नांव शिवानी, हांव वेरेसून उलयतां. सो आमचें कितें जालें, आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन सो आमकां इश्यूज आसा. सो आमकां बील येयलेलें लायक 9,500 बील येयलेलें आमकां डिसेंबरान येयलें. सो आमी ते ड्यू डेट जावन आमी भरले. ओके, सो जानेवारीन आमी भरले, ते 8 जानेवारीक भरले आमी. आनी आमकां अरावंड 8 काय 9 जानेवारीक आमकां परते बील येयलें. रोखडें एका दिसान आमकां बील येयलें 4,500 रुपया येयलें. सो 4,500 रुपया येयना फुडें आमी लायक कितें केलें डिस्कशन, लायक आतांच पे केलां, कालूच पे केलां. सो आमी म्हटलें लायक फुडल्या म्हयन्यान कितें क्लब करून येतलें तें आमी भरतले म्हणून. सो फुडल्या म्हयन्याचें क्लब करून आतां 3 दीस जाले आमकां बील येयलें 8,500 रुपया येयलें. 8,500 रुपया लायक तेजे ड्यू डेट आसले 27 फेब्रुवारी आसले. सो आसा आनीक दीस. सो 27 फेब्रुवारी जाल्यार 2-3 दीस पयलीं कितें जालें, सकाळीं हांव न्हिदलेलें आनी हांव घरा कडेन एकलेंच आसलेलें. आनी न्हिदना फुडें दारार मारपाक लागले. 2-3 इलेक्ट्रिशियन्स येयले हांगासर. दारार मारूंक लागले आनी मागीर हांवें दार उगडलें. दार उगडना फुडें ते म्हणपाक लागले हांगा स्टेप्सांचे भायरूच रावून तुमचे डिस्कनेक्शनाक नोटीस आसा. हांवें म्हटलें 27 ड्यू डेट आसा. जाल्यार म्हटलें हांव 27 ड्यू डेटाक भरतलें, कित्याक ते पयलींचे आसा ते आमकां भरपाक मेळना, कित्याक आमी रिसंटूच भरला आनी म्हयनोय जावंक ना. जस्ट म्हटलें आतां 12-13 तारखेक म्हयनो जातलो भरून. म्हटलें म्हयनो जावच्या पयलीं तुमी कट करता. म्हटलें कितें काय विचारलें, कित्याक आमकांय सॅलरीज पडोंक जाय, आमचे म्हटल्यार रोल अप जावंक जाय. म्हटलें तशें नासता न्हू म्हणून सांगलें. मागीर तो म्हणपाक कट करता म्हणपाक. हांवें म्हटलें बरें, तुमकां कट करपाक जाय तुमी कट करा आनी चला म्हणून सांगलें. म्हाज्या दारार तुमी रावूं नाका. सो ते गेले, परते येयले, डिस्कनेक्ट केले तेंच्यांनी, लायट डिस्कनेक्ट केली. लायट डिस्कनेक्ट करना फुडें मागीर हांवें जाता तितलो कोणाक कॉल केलो आनी हांव बडबडपाक स्टार्ट केलें. हांवें म्हाज्या घरान दार बंद करून परती लायट ऑन केली तेंच्यांनी. ऑन करना फुडें मागीर ते परते गेले. परते वचोन मागीर कॉल केलो आमी, जेईक कॉल केलो. जेईक कॉल करना फुडें आमी ताका विचारलें, सर म्हटलें तुमी आमची लायट डिस्कनेक्ट करती कित्याक करता, आमचेंच तुमकां घर दिसता काय म्हणून. वाड्यार हांगासर 8-8 लाख 9-9 लाख घरांचे बंगल्यांची बिलां आसा, तेंचे तुमी डिस्कनेक्ट करना, आमचे तुमी डिस्कनेक्ट कित्याक करता काय म्हणून, कित्याक आमकां फाटल्यान फुडल्यान कोण ना काय म्हणून आमी ताका विचार केलो. मागीर ते म्हणपाक लागले कितें की डिस्कनेक्ट कर. आमी म्हटलें डिस्कनेक्ट करता म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें तूं म्हाज्या घरान यो, म्हाज्या पर्सनल घरान यो, हांव तुका म्हटलें कितें आहा न्हू तें म्हाजेंय तुका कितें दाखयपाक. म्हाज्या घरान तुका येवपाक एंट्री करपाक तुका म्हटल्यार रायट ना. तुजें कितें आहा तें तूं पर्सनल पळोवन घे म्हणून सांगलें. पर्सनल म्हटल्यार तुमकां पयशे दिता न्हू म्हणून सांगलें न्हू, ते तुमकां बरें म्हटलें. आमचे कडेन तुमकां म्हटल्यार रिश्वत बीन दिवपाक जावचें ना. आनी तो जेई आसा तेजें नांव प्रितेश सिनारी, हांगासरले वेरे डिपार्टमेंटान आसता तो. सो मागीर तो म्हणपाक लागलो फोनार. आमी ताका म्हटलें म्हटलें आमकां कनेक्शन तुमी परतें दिया म्हणून सांगलें, डिस्कनेक्ट केला ते. तो म्हणपाक लागलो तुजे बापाय काड म्हळ्यार. म्हजो बापूय म्हाजो पेरंट ना म्हणून सांगलें. म्हजो पेरंट म्हटल्यार हांगासर ना म्हणल्यार तो एक्सपायर्ड जाला. ताका खंय वरसून तुमी सकयल हाडा, तुज्या बापायक मेला ताका वरसून सकयल हाड, तेन्नाच आपूण कनेक्शन दिता. हांवें म्हटलें तूं सेन्सलेस कसो उलोवंक शकता, म्हाज्या मेल्ल्या बापायक तूं वरसून सकयल हाडूंक शकता, तुज्या बापायक हांवें केन्ना वयर काडलो काय विचार. हितून प्रश्न आमचे इलेक्ट्रिसिटी हेजो डिपार्टमेंटाचो प्रश्न आहा. तूं आमकां म्हणलें हितून पयशाचो प्रश्न ना काय ना, तूं म्हटलें सेल्फ हे जावन तूं म्हाजेर पावता. तें म्हटलें कंप्लीट रॉंग म्हणून सांगलें. मागीर तो म्हणपाक लागलो तुज्या बापायक मेला ताका वरसून तूं सकयल हाड, तेन्ना तुका कनेक्शन दिता म्हणपाक लागलें. तेन्ना तो मागीर ड्रॅग जालें, तें सिट्युएशन ड्रॅग जालें पळय. मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो तूं सुबेज चड उलयता म्हणपाक लागलो, तूं कोण म्हणपाक लागलो, शाणपणां उलयता ना दिना म्हणपाक लागलो, तूं काय जाण म्हणपाक लागलो, तुज्या बापायक हाड मागीर तुका कनेक्शन दिता नाल्यार दिना म्हणपाक लागलो. आनी तेणें डायरेक्ट तोंडार फोन डिस्कनेक्ट केलो. तूं करता जाता तें कर म्हणपाक डिस्कनेक्ट केलो फोन. दिना मागीर तेणें कितें केलें, 3rd रावंडाक तो येयलो. तेणें वायरलेस आमकां कांयच खबरूच ना, आमी भितर आसले. अर्टिका येयली, वायरलेस तेणें कंप्लेन घातली, पुलीस येयले. ऑलमोस्ट 10-12 सुमार इलेक्ट्रिशियन्स येयले, सगळे कितें कितें आपलें सामान आसलें सगळें घेवन येयले ते इलेक्ट्रिशियन्स. आनी मागीर वाद जालो जाल्यार पुलीस बीन येयले, सगळे जाल्यार आमी जाता तितलें आमी फाटलेले. मागीर तो येयलो, तो ऑन ड्युटी आसतना तो येयलो. तो इतलें डिस्टन्स आसलें ना, तेजे फुड्यान आमी वचोंक ना काय ना, कित्याक हांव एक चेडूं मनीस आनी म्हाजो भावूय आसलो. सो हांवें तांकां सांगलें कित्याक ते ऑन ड्युटी जाता गव्हर्मेंट सर्वंट, ते कितें घालून एलिगेशन्स घालून आमचेर हें करूंक जाता, कित्याक आमकां फाटल्यान फुडल्यान सपोर्ट ना अशें ना न्हू, आमी शिकलेलीं मनशां आसा. सो हांवें ताका क्वेश्चन केलो, तूं म्हटलें लायक सगळ्या लोकांक म्हटलें रुमर्स स्प्रेड करता पळय न्हू, 24 आवर्स आमची एसी चालू आसता. 24 आवर्स एसी चालू आसपाक आमी कामां धंद्याक मनशां आसता. आमी काय 24 वरां सकाळीची जावं रातभर आमी घरान एसी चालू करणार, शॉर्ट सर्कीट जातलें आसलेलें. आमचे म्हटलें सकयल स्टॉल्स आसा, हांव म्हटलें कामाक वयता, रातची म्हटलें 12 ती सकाळची 6 म्हटलें एसी चालू आसता. ती वरां म्हटलें तूं कावंट कर, 24 वरान म्हटलें ही वरां जितली कॅल्क्युलेट कर आनी मायनस कर कितली उरता ती म्हटलें तूं म्हटलें वरां म्हटलें कावंट कर. तुका म्हटलें मॅथमॅटिकन म्हटलें तूं एक्सपर्ट आसतलो, कित्याक तूं म्हटलें इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. सो तुका जर तें म्हटलें अंदाज कळना जाल्यार म्हटलें तूं शिकोवन म्हटलें फायदो ना म्हटलें हितून तूं. मागीर तेणें तो लागलो बडबडावंक आनी मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो लायक आमकां मातशें व्हडलेपण उलोवन दाखोवंक लागलो. चला रे म्हणपाक लागलो, हांकां कोण कॉन्स्टेबल्स आसले तांकां म्हणपाक लागलो चला रे म्हणपाक लागलो, आपणे पियाक फावर मारला म्हणपाक लागलो. तुजें तूं म्हणलें लायक तूं जेई आसा म्हणून तुजें तूं पोजिशन दाखोवन तूं आमकां हॅरेस करता तें आमकां कांय प्रॉब्लम ना, आमकांय झगडपाक रायट आसा. सो मागीर म्हणपाक लागलो कितें लायक चला म्हणपाक लागलो, हेज्या घरान तें घुसोवंक दिना न्हू म्हणपाक लागलो. खांबो म्हणपाक लागलो, आपलो म्हणपाक लागलो, म्हाज्या खांब्या वरसून तुमी डिस्कनेक्ट करा, आपलो पळयता ती तुमकां कशें हाडयता.
आमी म्हटलें खामो तुजो म्हटलें आमी म्हटल्यार टॅक्स फारीक करता आमी म्हटल्यार सगळे फारीक करता म्हटल्यार गव्हर्मेंट म्हटलें तुजो बापूय केन्ना जालो आनी ते जल्मांक तूं येयलो काय ताका विचारलें हांवें आमी म्हटलें हांगा फुकट रावना आमचें म्हटलें काय ना येयल्ले म्हयन्याक म्हटलें तूं म्हाज्या दारार येवन तमाशा करता तुका कोण शिकयता काय विचारलें तेका आमी एवरी टायम म्हटलें तूं म्हज्या दारान येता सकाळी फुडें म्हटलें आमकां दारां मारची पडटा म्हणून जालें मारप म्हटलें दारार स्लो मारिना ढम 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 करून म्हटलें तुमी मारता भियोन घालता की कितें जालेल्या भशेन 8,500 9,500 रुपया आमकां कितें सारकी तशी आमी तेका सांगलें बिलां भरपाक आमकां काय ना बिलां भरली जाल्यार म्हटलें एवरी म्हयनो हो सिट्युएशन कंटिन्यू जायत रावतलो आयज आमी ओपी रावली फुडल्या म्हयन्याक कशें जातलें फुडल्या म्हयन्याक ओपी रावली तिसऱ्या म्हयन्याक एवरी टायम आमी झगडोंक शकना न्हू आमी नासताय घरान आमी जर घरान नासता जाल्यार आमकां तुमी इतली बिलां कशी धाडटा 8,500 4,000 रुपया हांगासर लोकांगेर 4 एसी आहा तांकां म्हयन्याक आतां 1,500 रुपया बिलां प्रायवेट इलेक्ट्रिशियन म्हटल्यार ताका आमी सांगलें आमकां तुमी घालून दिया कितें करून दिल्या ते जाल्यार ते रिवर्ट पे कांयच करिना जाल्यार आमकां प्रश्न फक्त हो जेई आसा पळय तो खूब चड उलयता आनी तेजे कितें रिकॉर्डिंग कितें आहा पळय ते शाणपणां उलयता ते आमचे कडेन सगळे आसा केन्नाचो इन्सिडंट आनी मागीर तेणें पुलीस आतां जालें 2 दीस जाले मागीर आमकां पुलीस स्टेशनार येयली ताणें आपोवन आमी पावली थंयसर आनी 7 सुमार मागीर लायक तेणें लेटर म्हटल्यार ऑफिशियली लेटर धाडलें तेणें सो ते लेटर धाडना आमी कितें आसा पळय आमचे कडेन कितें प्रूफ आसलेले पळय ते आमी तांकां दाखयले सो मागीर आमकां कांय कॉल येवंक ना मागीर आमकां कांयच ना त्या लेटरार ताणें फेक एलिगेशन्स बीन लायला आमी तेजेर थुकला म्हणून घरान तो हांगा एंटर सुद्दां जावंक नासलो वयल्यान भयण हाडली 2 ताणें कॉन्स्टेबल धाडले ताणें अशें धाडूंक जाय आसलें एक लेडीज धाडूंक जाय आसली न्हू एक आनी ताका रायटूय ना ताका पुलीस आपोवपाचें तो गव्हर्मेंट आनी ताका रायट ना हे डायरेक्ट हाडपाक पुलिसांक सो आमकां जस्टीस जाय हितून सो हॅरेसमेंट तुमकां फ्रॉम केन्नाच्यान जाता लास्ट टायम तेणें तशीच 7 डेज पयली डिस्कनेक्ट केलेली कळ्ळें न्हू सेम सिट्युएशन असोच जालो तेन्ना तेणें आमकां डिस्कनेक्शनाची नोटीस हाडूंक लावंक नासलेली आनी आतां तो आमचे कडेन पर्सनल तेमा करपाक इनकेस तूं जर तुजें पर्सनल तुजें हें करून जर तर तूं गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून तूं कितें जाय ती सेक्शनां लायतलो जाय ते जाल्यार आमी हांगासर कमी ना न्हू आमी शिकला सो आमकांय रायट आसा आमी झगडपाक न्हू तूं जर अशें करूंक लागला फाल्यां सकाळी हांव घरान म्हणटा तुका फाल्यां सकाळी घरान कोण ना आनी रातचें हांव आसा जाल्यार म्हाज्या घरान येयलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हांवें तें सुद्दां ताका क्वेश्चन केलें तूं जर आमकां म्हटलें इतलो हॅरेसमेंट करता फाल्यां सकाळी आमी कितें केलें आमच्या जिवाक म्हणून सांगलें रिस्पॉन्सिबल तूं तुजी घेतलो रे काय विचारलें तूं गव्हर्मेंट सर्वंट तूं आपलेच कितें करतलो आनी तूं फाटीं सरतलो म्हणून सांगलें नांव जावन वयतली म्हटलें की आमच्या जिवाक आमी नांव जावन वयतली बट म्हटलें तुमी म्हटलें पब्लिकाक म्हटलें तुमचें कळचें ना म्हणून सांगलें तुमी हॅरेस करून एवरी म्हयने म्हटलें येता 2 जाण येता मागीर तुमी 3 जाण इलेक्ट्रिशियन येता सेकंड रावंडार 10 जाण तुमी इलेक्ट्रिशियन येता हांव म्हणटा तूं म्हटल्यार तो सर आनी तुमी तेज्या अंडर सगळे तेजे वर्कर्स म्हणून पूण इतलो फायदो घेवपाचो नासतना आमचें कनेक्शन कट करपाक 10 इलेक्ट्रिशियनांक घेवन येता आमी कोण बाउन्सर आमी तुमकां कितें मारतले आमकां लिगली लायक तुमी झगडा आमी झगडटा तुका आमी बरें तोंडान सांगलें आमचे तुमी लायट एवरी टायम डिस्कनेक्ट कित्याक करता जाल्यार तूं व्हडल्या आवाजान तूं रूड आवाजान तुका सांगता तुका गो तूं जाता तें कर गो तुका आपूण भियना तूं कोण गो उलोवपी हे कोण गो काय उलोवपी म्हणटा तुज्या बापायक हाडू वयरसून म्हटल्यार तुजें हें रॉंग उलोवपाचें अशें जर तुमी उलोवपाक लागले तुमी गव्हर्मेंट कायदो जर हातीन घेवपाक लागले जाल्यार मामुली मनशांनी प्रायवेट सर्वंटांनी कितें करपाचें आमी भियोन रावपाचें अशें आनी म्हाका भियोन रावपाचें म्हाका तसली संवय ना हांव कितें आसा हांव रायट टू फायट म्हाका तसलें आवडना अशें फाटल्यान बिटल्यान कितें आसा कितें ना तेका लागून तो म्हाजे कडेन येयलो तेका लागून हांव तेजे कडेन झगडपाक गेलें मॅडम तुजो डिमांड सद्या आतां तो जेई आसा पळय न्हू तेणें तेजें लायक तो इतलो करता पळय न्हू तेणें लिगली आमकां कितें आहा तेजें हें करचें म्हणून तो इतलो आमकां हॅरेस करता पळय हें आमचे कडेन जायना तेजे अंडर जे वर्कर्स आसा पळय ते सुबेकपणां करता हांव म्हणटा कितें तुमी कोणाकूय तुमी जाले तुमचे कडेन पोजिशन आसा तुमी मेल्ले गेल्ले सगळ्यांक वयर हाडटले हें तुमकां रायट ना तुमचे मुद्दो आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुमी कितें आहा लायटीचे वयर काडत जाय ते वयर काड बट आमचे पर्सनल तुमी वयर काडपाचें तुमकां रायट कोणें दिवंक ना गव्हर्मेंटान तुमकां कामाक लायतना रायट दिलो की तुमी काडा तेंच्या बापायक वयर काडा ती बिलां जर भरना जाल्यार हें तुमचें रॉंग न्हू खंयच्या गव्हर्मेंटान कायदो तसो काडला तो हांवूय पळयता न्हू आमी जर तेंच्या आवय बापायक वयर काडी जाल्यार ते आमचेर एलिगेशन्स लायता तसलें काय आमी करूंक ना हांवें ताका फक्त इतलेंच म्हणलें गव्हर्मेंट तुजो बापूय काय विचारलें वो खामो तुजो तुका तेन्ना गव्हर्मेंटान तुका दिल्लो काय विचारलें आमी टॅक्स पे करता आमी सगळे पे करता आमकां लागून सगळें हें जाता न्हू आमी समज हे आमी समज लोक समज कांयच पे करना जाल्यार तुमकां पगार बीन खंयसून मेळटलो आसलो आमी आयज आसा म्हणून तुमकां मेळटा सगळें बसोन आमी अजून नशिबान म्हाका दिसता 1,000 रुपया बील पळोवंक ना अजून बील पयला 18,000 13,000 9,000 8,000 रुपया 5,000 4,000च्या सकयल आमी बिलाच पळोवंक ना 1,000 1,500 रुपया बिलाचें तोंडूच पळोवंक ना अजून तुमच्या घरान तुमी दोगूच जाणा आनी एक व्हडली आसा सिस्टर आसा ती कामाक गेला ना कशें आसा मरे तेणी आपली आतां सगळी कथा सांगली म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे आतां गव्हर्मेंट सर्वंट आसा किंवा ते लायनमॅन आसा तेंची बॉडी लँग्वेज हेच्या म्हाका दिसता वर्सभर पयलीं आमी एक अशेंच डिपार्टमेंटाचे ते सबस्टेशनार गेल्ले ताका दोळ्यान दाखोवन दिल्लें एका
300 रुपयाचें बील फारीक करून एके जाणटे बायलेचें बील डिस्कनेक्ट केलें. तेन्ना हांवें त्या लायनमॅनाक नजर काडून दिली. वेऱ्यान जवळ जवळ 2 ते 2.5 कोटीची बिलां पेंडींग आसा. तिनी कोणाची ज्यो कमर्शियल एक्टिविटीज चालू आसा, हॉटेल म्हण कॉटेजी म्हण, त्यांची बिलां डिस्कनेक्ट करपाक हांकां गट्स ना. आनी जो जेई आसा सिनारी म्हणटा पळय, तेका सुदीन ढवळीकरान हांगा कलेक्शन एजंट म्हणून अपॉयंट केला. सुदीन ढवळीकराच्या ट्रस्टाक कितें पयशे कमी पडो लागले, जेणे करून खात्याच्या मनशांक तिणें आतां धमकी दी, पुलिसांक वर ब्लॅकमेल करान डिस्कनेक्ट करपाक लागले. हे सुदीन ढवळीकरान पावर मिनिस्टर म्हणून सांगचें. सुदीन ढवळीकरान पयलीं PWD डिपार्टमेंटाक पाड घातलें, त्याच्या नंतर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक पाड घातलें. आतां ताका 20 खाते घातले. 20 खात्याचे शॉक हो गरिबांक दिवंक सोदता. जेंचे काल ते डिस्कनेक्ट करपाक येयल्ले पळय तांकां आवय आपूय ना. ती बाबडी भुरगीं दोगांय जाणां हे कानोळे आनी आपले प्रायवेट थंय काम करून आपले पोट भरतात. तेचो आपल्याचो धाकटोसो गाडो आंबेडीचो तो हाडाची काडा करून आपल्या घामाच्या कश्टांनी पळय हेंचे हप्ते पण जगाना. त्याच्या बरोबर एक पद्मा म्हणून लायनमॅन आसा, खरो ताका इमिजिएटली ट्रान्सफर करपाक जाय. 1 नंबर करप्ट तो लायनमॅन. ताका आमी आतां पर्सनली खरें म्हणशाल्या पावर मिनिस्टरकूय मेळटले आनी CMO मेळटलो. हो विशय सादिस्ताव सादो न्हू. ज्याच्या घरान तुमी बाय फोर्सबली जेंट्स पुलिसांक घेवन तांकां ब्लॅकमेल धमकी दिता, तुज्या बापाय काड सांगता हांव जेवी विचारता तुजो बापूय आसा मरे काय तुजोय बापूय गेला वयर. दुसऱ्याचो बापूय वयर काडच्या पळय तेजे पार्श्वी पळय ते खंयच्यान येयल्ले. तेच्या घराक पण तुमी घरान घुसता. एखाद्या बंगल्यातून दाखया तूं धमक आसा मरे. हांव तुका 50 नांव दिता वेळेची डिस्कनेक्ट करतले फाल्यां तुमी ते सांगा मरे. सुदीन ढवळीकर आहा पळय न्हू, हेणी म्हाका दिसता तेच्या ट्रस्टाक ढवळीकर ट्रस्ट आहा पळय त्या खंय तरी पयशे कमी पडपाक लागले म्हणून हे स्पेशली तांकां म्हाका दिसता कामाक लायिल्ले. जेई लायनमॅनाक बाबा वचा आनी गरिबांक लुबाडणूक करून आपल्याक कशें तरी बरा म्हणून त्या जेई आनी तो पळय पद्मा म्हणटा खरें म्हणशाल इमिजिएट ट्रान्सफर करपाक जाय हांगच्यान. आमचे कडेन सगळे तेणी कितें उलयला पळय ते व्हिडिओ आमचे कडेन आसा. ते आमी ताका दाखयतलो कित्याक तांकां पळोवनी त्यांचो स्टाफ पळय कसो वागता तो सर्वसामान्या कडेन. अरे बाबा तुम्ही सरकारी नोकर, आम्ही टॅक्स भरता पण तुमच्या घराकडे बायल भुरगीं 4 गोटे खाता. तुमच्या भुरग्याची फी आमच्या टॅक्साच्या पैशान तुम्ही भरता. तुम्ही आमचे नोकर, आम्ही तुमचे नोकर न्हू. मिडल क्लास हो सदांच इमानदारीन जगता. मिडल क्लास सदांच तो लायटीचे बी टायमार भरता. मिडल क्लास हो सदांच लायटीचे बी टायमार भरता. मिडल क्लास कोणाक फोटोंक वचना, नागोंक वचना किंवा कोणाक हप्ते वचना. हप्ते नागयता ते तुम्ही सरकाराच्या आणि सर्वसामान्य टॅक्साच्या पैशांनी मजा मारतात तुम्ही, आम्ही मारिना. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री सुद्धा सर्वसामान्याच्या टॅक्सार जगता. आमदार सुद्धा सर्वसामान्य टॅक्सार जगता. ताका इतके हाडचे पडना. आणि तुम्ही ही वागणूक रे बाबा त्यांची पळया तरी परिस्थिती मरे कितें ती. त्याला फुडले ऍक्शन कितें घेतलो तूं? ऍक्शन रिटर्न कंप्लेंट घालतले आमी. आमचे व्हिडिओ बापायन बी वयर काडल्या पळय न्हू, पुलिसांक घेवन येयलो कसो तो. चेडू मनीस एकटे घरा आसतना जेंट्स पुलिसांक घेवन दारान व्हिडिओ काडले तेणी दाखयले म्हाका. म्हाजे कडेन आहा ते दाखयता. तुका कोणी दिलो पावर, कोणा कडले तेणी परमिशन घेतले पुलिसांक हाडच्या पयलीं. प्रोसिजर खंयचो फॉलो केला सांगचो आमकां न्हू. हांव ताका फाल्यां लिस्ट दिता. जवळ जवळ 100 बिलां आहा डिस्कनेक्ट करपाची. कमर्शियल एक्टिविटीज आसा. थोडे पॉलिटिकल मनीस आहा तेंची बिलां पेंडींग आहा. करा मरे. कायदो तुम्ही कायदो फॉलो करता मरे. सगळ्यांक फाल्यां लाया कट करा, डिस्कनेक्ट करा. 7-7, 8-8, 12-12 लाखाची बिलां पेंडींग आहा. केन्ना डिस्कनेक्ट करतले ते वेळेला मोह दिसता म्हणून खणटा तुम्ही. तुम्ही तिचे फाटल्यान उबे रावतले 100 ताका काय सांगला. इवन तुका सांगता काल तेन्ना म्हाका सांगले भाई मला आमच्या लायट अशें आपल्या पयशे भरले आमकां कनेक्शन दिना. जे कांय फोन करून सांगले 10 मिनटां भितर ताका तूं लायट दिना न्हू कनेक्शन मागीर पळया म्हणून. मागीर 10 मिनटांनी म्हाका तेणी फोन केलो भाई आमकां कनेक्शन दिलें म्हणून. अरे हेजो अर्थ तुम्ही पळयता फक्त रे मोह दिसता हेचो. म्हणजे आता लायट आसा. आता काल ताका बिल पयर भरलें तेणी. काल ताका रातभर काळखान धरलो तांकां. हो तर कोण फायनान्शियल सावंड पावर बंगल्यान रावलो ताका रातभर काळखान धरपाचें ते. तूं न्हिदलो मरे लायट लावन काय तूं काळखान न्हिदलो. तुका सांगता खरें म्हणजे सिनारी आनी तो पद्मा म्हणटा तो नंबर 1 करप्ट लायनमॅनाक. ताका खूब वर्सां जालीं हांगर. ताका खरो म्हणजे हांगरच्यान काडपाक जावो. ताका रूच लागलेली आसा हप्ते गोळा करपाची. फक्त पयशांक मेल्लो फक्त. आनी ते बी कितें बारीक म्हणजे सतयता. हांव रिटर्न कंप्लेंट पद्माचेर आनी तो जेई आ सिनारी कंप्लेंट घालतो कित्याक सांगता हें कितें घडलां पळय तें बरोबर न्हू. तूं लोकांच्या आवय बापायक आवय बापूय ना अस्तित्वान ताका घेवन येवं वयल्यान म्हणून. कंप्लेंट केन्ना फायल करतले? आता सांजचे करतले कंप्लेंट करतले आमी. एक CMक लेटर करतले आनी इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियराक आनी डिपार्टमेंट ऑफ आमच्या मिनिस्टराक